विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 25 जानेर ते 29 जानेर मजगती चलतले। पहिल्या दिसाक राज्यपालाचे अभिभाषण जातले। तारांकीत आणि अतारांकीत प्रश्न 751 आयल्यात म्हण माहिती सभापती राजेश पाटणेकरान दिल्या। RDX गो खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार आणि विशाल साळगांवकर। असेंब्ली सगळ्यांक खबर की अधिवेशन जे आसा ते 25 जानेवारी ते 29 जानेवारी ह्या आठवड्यात चलतले। 26 तारखेक सुटी आसतली कित्याक गणतंत्र रिपब्लीक डे त्या दिसा। पहिल्या दिसा गोंयचे राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीजी हे अभिभाशण करतले। त्या दिसा व्हडलें कामकाज कांय ना। 27, 28, 29 क्वेश्चन आवर आसात। शुक्रार हो प्रायवेट मेंबर्स डे आसा। अजून बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जावना। कामकाजान ठरोवंक ना कशें आसतलें तें। ही मिटींग जातली आनी 8 दिसांनी। ह्या कारणान म्हणजे ती फुडें गेली। तर आयज पर्यंत आमकां तारांकीत आनी अतारांकीत स्टार क्वेश्चन आमकां जवळ जवळ 751 येयलेले आसा। 751 ज्या हितून स्टार क्वेश्चन 195 आसात आनी अनस्टार क्वेश्चन 556 आसात। म्हाका आशा आसा की सर्वांच्या सहकार्यान हे विधानसभेचें कामकाज आनी अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडटलें। क्वेश्चन पेपरची तारीख सोंपली ना न्ही अजून? सगळी स्पेसिफिक तुम्ही हे घेतले प्रिकॉशन्स कोविडा खातीर असेंब्ली घेतली? फाटल्या मी 1 डेची असेंब्ली घेतलेले, पण ह्या टायमार जास्त करून एखादी गॅलरी ओपन जावं शकता। अजून डिसिजन जावना BSCन थरयतल्या। प्रेस म्हणून तुमी आसतले तुमकां प्रॉब्लेम म्हणलो व्हडलोसो कांय ना। प्रेक्षकांक गॅलरी घेवची काय ना लोकांक ते आमी BSCच्या मिटिंगान थरयतले। कित्याक पार्लमेंट ते 4 वरां चलोवपाक सोदता। तशें न्ही, अशें आसा तें अजून काय ठरवना। सो इट वील बी डिसायडेड इन द BSC मिटींग।